Can you imagine getting an eye treatment at your doorstep? MAPSA Trade Fair turned interesting after a new mobile van was launched that will provide a quick service eye checkup. Here's more. Your eye checkup can now be done at the doorstep. Rotary Club of MAPSA has come out with a new technology, diabetic retinopathy van for eye checkup. This van will commute across Goa, Karnataka and Maharashtra. This service is expected to benefit many who will get the treatment through latest technology. What's great is that this service will be free of cost. The fair was inaugurated by Goa's Deputy Speaker, who praised the MAPSA Rotary Club for their initiative. Rotary District 3170 or district program asa. So diabetes retinopathy आज पेशंट खबर आसना पेशंट आपले विजन होतकर 70% विजन होतकर डॉक्टरा कडेन येता म्हणून डॉक्टर कांयच करपाक शकना. सो हो प्रिवेंशन करपा खातीर हो आमी डिटेक्शन कॅम्प दवरला. तेतूंत आमकां रिपोर्ट मेळटलो आनी हो रिपोर्टाक सपोर्ट करता कार्ल जायज कंपनी जर्मन आनी एल.वी. प्रसाद हॉस्पिटल हो तेजो रिपोर्ट दितलो. आतां रिपोर्ट घेवन तुमी नेक्स्ट फर्दर ट्रिटमेंट म्हणून आसा. सो वी कॅन गो इन गोवा मेडिकल आनी वचून तो ट्रिटमेंट करता. This is called a 1, 2 and a 3. This is for the prevention. So तेजी मुखार आनी कोणे जावची डायबिटीज जाल्ले आसा ताका थंय स्टॉप करून आमी तेजी मुखार ट्रिटमेंट करपा खातीर हो कॅम्प केला आसा. Service at the doorstep where eye checkup is concerned. So whatever is wrong with your eye, they will give you the result. And once you get the result, you can go and check yourself for म्हणजे कितें जाता केन्ना आमी इतले दुर्लक्ष करून घेता की आमचेच बॉडी चॅकअप करपाक वा दोळे चॅकअप करपाक आमचे कडेन टायम आसना. आनी एक खरें म्हणचे जाल्यार दीस इज द ट्रूथ 80% जे आमचे गोंयचे लोक आहा तांकां टायम ना. ते इतले बिजी आसता की आपलेच बॉडी चॅक करपाक टायम आसना. सो आयज रोटरी क्लब तुमच्या दारा कडेन येवपाचो.